बाकीचे पक्ष सगळे मेंबर करतात. तर ह्या पक्षान इतल्या वर्सां मेंबर जाले ना, मागीर अलायन्स जालें म्हणून आमी BJP मार्फत फाटल्यान हांव आशिल्लो ना म्हणिना, पूण हांव पक्षान जॉयंट जावंक ना. हांव खरो म्हाज्या आंगान रक्त MGचें आसा आनी तो आज पर्यंत हांव आसा. पूण आज अलायन्स जाल्ल्या कारणास्तव की भाऊचो म्हाका उगडास येयलो आनी ती परंपरा आज आमी आमच्या आख्ख्या म्हापशान आमी भाऊक पळोवन आनी भाऊच्या नजरे समोर तो दिश्टी पडटा हे सगळ्या लोकांनी कार्यकर्त्यांनी विचार करून ताका आमी बहुमतान निवडून हाडपाचो. तेणी कांयच करूं ना अशें आमकां तरी दिसता. आनी एक तुमकां एक उदाहरण दिता, एक ल्हानशें उदाहरण. म्हापशान म्हणजे म्हापशां हे बार्देशाची कॅपिटल कशें तें आतां 20 वर्सां फाटीं गेलां आनी बाकीची जी गांवां आसा पळय म्हणजे पर्वरी धरा, काळंगूट, ती सगळी सुदारलेली आहा. ती जाल्यार शहरां आनी म्हापसा जाल्यार गांव. कारण उदाहरण कितें तर आमकां म्हापशेकारांक एक सादें तुमकां सांगलें नाटकां जें सांगलें. आतां दुसरी गोश्ट घेयात, पिक्चर पळयतले जाल्यार आमकां एक बरो थिएटर सुद्दां हांगा ना. आणि स्वराज्य संघटना जी आसा ती आमी MGचे बाळू फडके हांकां आमी सपोर्ट करता. आतां गेली आमी 10-12 दीस तांच्या वांगडा काम करता. उत्स्फूर्तपणे सगळ्या लोकांचो तांकां पाठिंबो लाभता. बाळू फडके सामके डायनेमीक आसा, जेंचे लागीं आमी तेंचे कडेन पावल्यामुळे आमकां हें कळ्ळें की ते खरेंच डायनेमीक आसा. तांच्यांनी जे पिजून काडलो म्हापसा मतदारसंघ हो खरोच तांची हांव तारीफ करता. कारण ज्या तरेन ते भोंवतात, ज्या तरेन प्रत्येक मनशाक मेळटात, घरोघरी भेटी दितात, ते खरोच वाखाणण्याजोगें आसा. लोकांनी जाहीरनामो दिल्लो आहा की म्हापशांत कितें कितें जावपाक जाय वो आमकां लोकांनी हे सगळें दिल्लें आहा पॉयंट की आमकां ह्यो गोश्टी जावपाक जाय आनी त्यो खऱ्यो आसात. कित्याक ह्यो गोश्टी लास्ट 20 वर्सां जावंक ना. त्यो लोकांनी सांगला की आमचो तुमकां पुरेपूर पाठिंबा, आमकां परते मोगो पक्ष आयल्लो जाय आनी परतो CO गर्जना हांगा जाल्ली जाय. म्हापशा शहरांत म्हाका दिसता कोणी केन्ना प्लॅनिंगूच करूंक नाका. कर परा कर, हांगा एक हें कर रे, थंय एक तें कर रे, थंय एक 2 लायटी घाल, हेंच चालू आहा. म्हटल्यार तेका ह्या प्रत्येक गोश्टीक प्लॅनिंग करपाक जाय. आमी ह्या मॅनिफेस्टोन शिवोली मतदारसंघाक कितें करतले त्या संबंधी एक ठळक मुद्दे दिल्ले आसा. डिटेल्स हेजे बद्दल आमी आतां हांगा उलयनासतना आमी जाहीर सभेन हेजेर सगळी माहिती दितले. सगळ्यात पयलीं आमी जेन्ना मतदारसंघान संपूर्ण मतदारसंघान फिरले तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की बेजीक नेसेसिटीज, मूलभूत गरजो ज्यो जाय त्योच आमच्या मतदारसंघातल्या कित्येक भागांत ना. आमकां 24 वरां उदक नाका म्हणटात आनी आमी 24 वरां म्हणयना. आमी सादारण 6 वरां प्रॉपर म्हणजे वेवस्थीत उदक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच्या पेक्षा जालें जास्त जालें जाल्यार बरेंच आसा. निदान इतले जरी दितले जेणे करून लोकांचे प्रश्न सुटतले. प्रॉपर स्मूथ बेकारी नश्ट करपाक लागून प्रयत्न कितें जाले तर हांव फाटीं वचना. आमी प्रयत्न करतले. फक्त सरकारी नोकऱ्यांच्या आशेन रावप ना. बेकार मनीस रावलो की तो विविध फ्रस्ट्रेट जावन विविध ताका व्यसनां जडटात आनी म्हणून आमी शक्यतो युवक तशेंच 50, 55, 60 वर्सां जेंची काम करपाची क्षमता आसा अशांक सगळ्यांक लागून आमी खंय तरी बेकार आसात तांकां खंय तरी एकोमोडेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. शिवोले मतदारसंघान मार्केट प्रकल्प म्हणून दिसना. ती एक मागणी सर्वसामान्य लोकांन आमचे कडेन केल्ली आसा. प्रत्येक पंचायतीन म्हणजे गांवान एक मिनी मार्केट आमचो आसतलें. एक बस स्टँड, सुसज्ज अशें बस स्टँड, जशी जागा अवेलेबल आसतली त्या दृश्टीन आमचे प्रयत्न आसतले. मागीर कम्युनिटी हॉल आमच्या शिवोली मतदारसंघान ना आनी खूब प्रॉब्लमां जातात. जशे निदान एक 2 ना जाल्यार निदान एक तरी सुरवातीक आमी कम्युनिटी हॉल विथ
लायब्ररी आणि इतर सुविधा थंय आमी दिवपाचो प्रयत्न आसतलो आणि तेचे आमी अवेरनेस करून जाता तितले एक भर दिवन एक बऱ्या प्रमाणात आमी बरें आरोग्य निरोगी जीवन कशें जगचें ह्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसतलो. हेज्या भायर भरपूर गोष्टी आनीकूय वाव आसा. आमच्या आमदारान भरपूर गोष्टी करपाक आमकां वाव धरिल्लो आसा. किरण दांडोळकरान तुमकां कितें दिलां, आमदारान कितें दिलां. म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघात असले लाचार व लालची लोक ना जे हांवें कितें तरी दिवंक जाय. सरकारान केल्ले आहा, आमकां सांगपी लोक खूब आहात. सरकारान केल्ले आहा ह्योच गजाली खूब जाल्यो. आयज सुद्दां हांगासर खेळी मेळीचें वातावरण आसूं, भाशण आसूं, रुपाली आसूं, बाकीच्या सगळ्यांनी एक बरे तरेचें वातावरण निर्माण केलें आनी बरे तरेचे विचारूय मांडले. म्हणटा आमी तुमकां तुमच्या महिला मंडळाक 50,000 दितात, तुम्ही आमकां मतां मारात. घडये 10-12 मेंबर आसतले, 15 मेंबर आसतले. म्हणजे ही थोडीशी आमिशां दाखोवपाची सध्या चालू आसा. म्हाका दिसता आमची जी सगळी तुमी हांगासर प्रमुख कार्यकर्ते जमलेले आहा तेंच्यांनी असल्या गोष्टी खंयतरूच बळी पडप ना. दुसरी तेंची आनी स्ट्रॅटेजी, कारण तेंचे कडेन विचार करपी जे लोक आहात हे फक्त पयशांनीच विचार करतात. तांकां दिसता थिवेकार किंवा थिवे मतदारसंघ हो पयशे दिले उपरांत वोट मारतात. तुम्ही जर म्हाका कितलोय हो तो कोणी तरी धाकटुलो म्हटलो, कोण व्हडलो म्हटलो, कोणी आनी कितलो, तुम्ही जरी म्हाका कितलोय म्हटलो जाल्यार म्हाका हांव सांगता म्हाका घमंड जायना. ह्या काँग्रेसवाल्यांक घमंड जाल्लो आसा. हेका लागून असल्या घमंडी मनशांचो जागो येता ते 4 तारखेर तुम्ही दाखयतले हितून मात्तूय दुबाव ना. पूण म्हजो एक रिक्वेस्ट आहा की थोडीशी आमकां मेहनत करची पडटली. आमी जिखता 100% ही सत्य गजाल आहा, पूण आमच्या विरोधकांनी एक अफवा पसरपाचें काम केल्लें आहा. हळडीकुकूम जावन सुद्दां मागीर एक विजय साजरो करचो इतलें सांगता. येता ते 4 तारखेर येता ते 4 तारखेर सांगले तशें तुम्ही मतदान हे करतलेच, पूण तरी आसतना दुसऱ्याक कन्विन्स करप. शेजाऱ्या कडेन केन्ना आसता एकदां म्हज्या भुरग्याची नोकरी जायना, म्हजें आनी कितें जायना, म्हजे कांय गोश्टी जायना. आमदार निवडटना फक्त एके गोश्टीक लागून तुमी निवडूं नाकात. मनशाच्या भितरले गुण पळोवपाक जाय. आयज 4 कॅन्डिडेट बसल्यात थिवेन, 4रांनी फुड्यान दवरपाक जाय. फुड्यान म्हणजे आपल्या दोळ्या मुखार दवरपाक जाय. त्या लोकांची तुम्ही फाटली 5 वर्सां पयली आनी आमची 5 वर्सांची कारकीर्द पयली आहा. हांवें फाटीं सुद्दां सांगलां की आमी दारार येयल्ल्याक सदांच रेस्पेक्ट दिल्लो आहा. आयज हांगासर तेजें फळ म्हणून खुबश्या जाणांनी आपल्या भाशणांत सुद्दां उल्लेख केलो. कारण आमी ते भाशेन बारीक समाजांतसून येयल्ले आहा, आमकां खबर आहा. पूण तरी आसतना खुबश्या जाणांची कोणाची म्हजे कडेन कामां ना जाली आसतली. थोडेशे रागवून बसलेले आहा, म्हज्या भुरग्याचें काम जायना, म्हजें अमूक जायना. तेंचो शीण जो आहा हो तेंच्या जाग्यार सारको आसा.